ॲक्च्युली वास्कोन हो जो उजो लागला तो पयली फावट पळयलेलो आसा हांवें. इतलो भिशण उजो केन्नाच पळोवंक नासलेलो. आयज हो जाला एकदम वायट जाल्लेले आसा. म्हाका तेंची फॅमिलीक पळोवन एकदम जुजुले दिसता. म्हाका दिसता एक घरांत एक बारीक कांयच उरोवंक ना. फॅनाच्या पोतान सगळे मेल्ट जावन पडलेले आसा. म्हाका दिसता खंयच्या तरी गव्हर्मेंटान तांकां हेल्प करपाक जाय, सपोर्ट करपाक जाय. एक जाला पळय म्हाका एक शिल्लक कारणां लागून जाला आसलो कितें वाद बी लायल्या म्हणटात ती, पूण अशें जावपाक जायना. एकदम वायट जाल्लेलें आसा. म्हाका दिसना अशें पानी पळोवंक जावपाक जाय, अशें जावपाक जायना. आमकां 7:44 कॉल आयिल्ले की बायणां हांगा एमपीडी फुटबॉल ग्रावंड उजो लागला म्हणून. इमिजिएटली आमी जेन्ना टर्नआवट केलो, म्हाजो ड्युटी ऑफिसर आस्टेकर तो एक गाडी घेवन पयलो फुडें गेलो. ताणें म्हाका पयलींच पयलें कित्याक उजो व्हडलो जाल्लो म्हणून. इमिजिएटली पावचे पयलीं ताणें सेकेंड टर्नआवट करपाक सांगलें. कित्याक वी नो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हांगा मातशें रोड मातशें नॅरो आसा म्हणून. दोनूय गाडी टर्नआवट केले उपरांत आमी पयलें उजो व्हडलो आमी स्टार्टेड द फायर फायटींग ऑपरेशन. आमी पयलें स्टार्ट केलें. मागीर कळ्ळें की उदकाचे प्रॉब्लम जावंक शकता. ताका लागून आमी इमिजिएटली मागीर रिएनफोर्समेंट्स वी कॉल्ड गोवा शिपयार्ड एंड GSF, CISF and Zuari Agrochemical. What is the cause of fire, sir? Cause of fire, we can't pinpoint the cause of fire. That we'll be getting a clear picture. आमकां सकाळीं जालें म्हणटकच we'll be getting a clear picture. I will speak to the family members. What about loss and Loss आमी एस्टिमेट करूंक ना, पण दिसता की everything is lost in the fire. But best good thing about is because of the timely somebody informed us timely. ताका लागून एकूच घर लासला ते फूल. नाजाल्यार एट अ स्टेज आतां तुमी पळयला देर आर 3-4 हावजीस एट अ स्टेज. सगळ्याक तो स्प्रेड जावपाचो. लड़की को लेके ट्यूशन छोड़ के आए तक बाबा मेरा लड़का बोले मम्मा अंगार लगी. फिर क्या हुआ बता? मैं अंदर जाने को कोई भी नहीं दिया तो भड़कती थी अंगार. अंदर क्या है अभी? सामान क्या है? मेरा सब कुछ है अंदर. कभी मालूम कितना बजे ऐसा आग लगा? 7:30 पौने 7:30 हुए थे. घर में कोई नहीं था? कोई भी नहीं घर में. मैं अकेली थी. पति काम पे गया है, अभी आएंगे.